वेवसायी कर जो लायता पळय कमर्शियल टोल ते आमचे सामकें ठाम मत सगळ्या पक्षाचें की गोमंतकीय जे लोक आसा गोंयांतले लोक आहा तांकां हो वेवसायीक कर लावचो न्हू आनी तशा प्रकारचें आमचें म्हणणें आमी सरकारा कडेन मागता की सरकारान तो लोकभावनेचो विचार करून आनी लोकांक खरेंच त्रास जाता आमचेच लोक इतलेशे थोडे लोक त्या लोकांक इतले त्रास करप पयशांसून बरें न्हू ह्या महागाईन म्हणून तो फाटी घेवचो फक्त गोमंतकीय वेवसायीक कर गोमंतकीयांक जो लागता तो इतले म्हणजे तितल्या पर्यंत तरी आमी सद्या आमची मागणी सरकारा कडेन घातल्या पक्षा तर्फे कुळका आनी मुणकाकारा विशीं त्या विशीं आमची एक कमिटी स्थापन जाल्ली त्या कमिटीन पालकर अध्यक्ष हांवूय आसा मेंबर आनी 2 जाण मेंबर आसा आमच्यो अश्यो ठरावीक ठिकाणी अश्यो बैठको जाल्यो आनी खूब लोक आदले जे कोण आसा तेंचे कडसून एक म्हायती घेतली नवीन हेज्या प्रमाणे आनी त्या प्रमाणे आमची आतां एक फुडल्या आठवड्याक एक मिटींग म्हणून फायनल आमी आमचो जो ठरयला कितें पक्षाचें धोरण म्हणून रिगार्डिंग टेनन्सी आनी कितें एक्झॅक्टली जाय आमकां पक्षाचे व्यू कितें आसतले अशें म्हणून आमी एक तो सवाल फुडल्या शेनवारी सुमार तो जातलो आनी ह्या 15 दिसां भितर पक्ष जे निर्णय घेवन योग्य ते कितें करपाक जाय ते समज एसेंब्लीन करपाक जाय आनी खंय करपाक जाय ते करतले आनी वेळोवेळी आमी तुमकां सांगतले बी अमेंडमेंट केला 2014 तो रद्द करचो असो आनी पयलींचो जो 1964 जो कुळकायदो आशिल्लो तो स्ट्रिक्टली इम्प्लिमेंट करचो हो फाटीं घेवचो हो रिपील करचो आतां जो आसा तो रिपील 100% रिपील ही गेली कितलीशींच वर्सां कितलेशेच म्हयने चालूच आसा खंय ना खंय कितें तरी सोदून काडप आनी धवळीकरांचेर आरोप करप आमचें अशें म्हणणें आहा पक्षाचें की हे जें खरें जें कितें आहा तेजो तुमी शोध लायात आमी आमची बाजू सांगली न्ही बाजू आमची सांगली न्ही आमचे कडेन आसा म्हणून कितें दाखयलें आतां तांकां दिसता तेंच्यांनी फुडें आनी खंय खंय आसा न्ही फोरम आसा न्ही हेजो अर्थ पेपराचेर घालूनच ते परत परत अशें तशें म्हूण लोकां मदीं एक संकेत वेगळो धाडपाचो ना अशें म्हणटा आनी